मोरिये माये मकान बरें जालां सा जुजे मकान बरें जालां सा पेद्रो मकान बरें जालां देखून आमचें एक आंगवण बरी करून आमी सगळे ह्या वर्साचें फेस्त तांणी थोडे फावटी आंगवण केल्ली आसता म्हळ्यार आमकां बरेंपण जालें जाल्यार सगळ्यांक आमी एक बरें फेस्त करून तो खर्च पळोवन काण घेता सादारण आमी म्हणयत देवळांत आनी पुरा पळय अन्न संतर्पणे पुरा करपाक ते शेण म्हणूं जायना पूण त्या रितीर आपूण करता म्हणलें चिंतापी मालगाडांत हांव ते आयिल्ले आसा ते बुधवारा फेस्त मंगळारा एका घरा सादारण एक 90 जाण आसात हय ते खंय खंय जावन आयल्यात तशें म्हणटा आसतना तें आतां आनी की आसा तें चिंताप म्हळ्यार कुटुंबाचें चिंताप आमी सांगाता मेळचें म्हणलें आनी फेस्ताक इन्विटेशन ना फेस्त म्हळ्यार सगळ्यांनी येवचें ताच्या बदलाक केकीच्या बदलाक लाडू आनी 2 काटकरी येतली तो करनात ताका दुसरो तरता देखून केक दवरची केक म्हणल्यार कुठले एकच काले संभ्रम आसा बर्थडे जेजू कुर्सार पुनर्जीवन जावना जर कुर्सार आमी पुनर्जीवन जेजूक दवरता जाल्यार आनी आमी तें चिंता जाल्यार आमकां कश्ट नाकात म्हणून अर्थ आमचो भावार्थी अस्कत जाता आमकां सुलाबेर जायचे इन्स्टंट कुरीस हांवें दवरल्यार म्हज्या घरान रक्षण येता पूण रक्षण येवचें तत्तू कुरीस दवरल्यार न्ही कोणसो पवित्र केल्लो कुरीस घरांत बागलांनी खंय आसल्यार तुका रक्षण मेळटा समट आनी सावाला मोगाचेरो समर्थ आनी सावाला कार्यक्रमाक तुमकां समेस्तां की स्वागत आमच्या आचारांत साबार संगती आसात थोडे फावटी थोडे शब्द ते आमचे कोंकणी शब्द न्ही आमकां सांगता आसतना कळटात ते शब्द ताचो अर्थ कितें आनी ताच्या मागीर खंय तावन आयल्यात साध्य जाल्यार आनी सांगाताच आमची फेस्तां ह्या विशयांत आनी आमी थोडे फावटी आशिर्वाद मागता आनी ताच्या उपरांत थोडे संगती आमी बेजार कर म्हणटा असो जाल्यार साबार संगती विशयांत आयच्या संवाद कार्यक्रमांत आमी ते जाता तितले जापे सोदूंक प्रयत्न करता आनी ह्या खातीर आमचे संगी आज हजर आसात मंगळ ज्योती केंद्र आमचे DSCचे भक्तीपणाक आनी प्रत्येक जावन ह्या देवस्तुतेक संबंध जाल्लें केंद्र आनी ताचो निर्देशक आसा फादर विजय माचादो हाच्या आदीं आमच्या संवाद कार्यक्रमांत ताणें भाग घेतला आनी जायतो तांचो वेळ दिवन आमकां बरें मार्गदर्शन जाणवयान दिलां आज परत आमचे संगीत हजर आसात तुमच्या सर्वांच्या नांवान हांव फादर विजय माचादो हांकां स्वागत करता देव बरें करूं फादर आमकां ह्या दिसांनी फेस्तां आनी पुरा आरंभ जाल्लीं पळोवंक मेळटात चलते आसात फेस्तां कांय आदवेंताच्या काळार रावन मागीर परत्यान ते आरंभ जातात आनी ह्या फेस्तांच्या वेळार आमकां आयकोंक मेळचे सामान्य थोडे शब्द आसात म्हजें एक मुर्दोम मीस बरया ताज्या उपरांत एक फिरजेंत बरया अशें म्हणून सांगचे आमकां पळोवंक मेळटा मस्त जाण आनी ताज्या उपरांत आनी एक शब्द म्हज्या मतीन येवचो हो शब्द मस्त फावटी आमी उपयोग करता पूण ताचो मूळ खंय गे म्हणून आमी विचारचे तें नांव आसा आगमेंत हे मुर्दोम फिरजेंत आगमेंत हे शब्द कोंकणी शब्द गी ह्या दुसऱ्या खंय जावन आयल्यात गी हांचो अर्थ कितें गी म्हणून पयले सुवातेर हाका एक सारकी जाप म्हणून बरपी निशी आशिल्लें खंय आमकां पळोवंक मेळना पूण संप्रदाय म्हणून आसा ट्रेडिशन रिवाज आनी मालगाड्यांत देंवन आयिल्ले म्हणून आतां सांगचें जाल्यार आमच्या गांवाक पोर्चुगीज आनी युरोपांतावन मिशनरी आयिल्ले आनी विशेश करून आमी म्हणटा जेजुईत आनी हांगासर आसल्या लोकांक सुवार्ता परगट करून तांणी एक समुदाय बांदिल्लो ते आमकां पळोवंक मेळटा त्या समुदायांत येवकारिस्त मिसाचें बलिदान तांणी भेटोवंक आरंभ केल्लें आनी भेटयत आसतना तें एक आयताराचें उपरांत सदांचें आनी ताच्या उपरांत वर्सांत एक फेस्त करचें तसली दस्तूर सुरू जाली रिवाज सुरू जाली आतां आमी तुमी विचारल्या सवालाक मुर्दोम या पिरजेंत म्हणटात आतां तुमी बारकूर ब्रह्मावार या तिशीन गेल्यार या कारवार तेणें गेल्यार ती पिरजेंत म्हणलें बारी एक उठोन दिसता तें मंगळूर तशें चड दिसना पूण मुर्दोम सगळ्यांनी दिसता आतां हे शब्द ताचो अर्थ आमी समजत जाय हांवें जाणा जाल्ल्या प्रमाणे मालगाड्यांत हांव समजल्ल्या प्रमाणे तो ते शब्द आमचे न्ही
आमचे न्ही कित्याक म्हळ्यार कोंकणी त्या दळा तितली वाडावळ जावना पूण हे शब्द पोर्चुगीज भाशेचे आनी थोडे लातीन भाशेचे मूळ लातीन पूण पोर्चुगीज भाशेंत सडा वतात साक्रामेंत उरुले पुरा संगती मुर्दोम ते पुरा पोर्चुगीज भाशेचे जाल्ल्यान आनी गोंया ह्या कारावळी तेणें येता आसतना पोर्चुगीज भाशेनच तांणी मिसांव केल्ले सुवार्ता परगट केल्ली मिसां केल्ली म्हणटाना ते शब्द उरल्यात आनी आमच्या गांवांत ते आयले आनी ते पोर्चुगीज आतां आमी कोंकणी साहित्यांत आमी पळयल्यार थोडे शब्द ते कोंकणी जावनूच उरल्यात आतां आमी ते पोर्चुगीज म्हणून जायना साक्रामेंत मागीर मुर्दोमो पिर्जेंत हे थोडे शब्द साल्वासांव ते पुरा कोंकणी ते जाल्यात कशें फॅनां लायट कोंकणी जाल्यात की तशें आमी म्हणयेत हे भास त्या भाशेंतल्यान आयिल्ले आगमेंती पोर्चुगीज भाशेंतल्यान आयिल्ले पूण आतां आनी नीज मूळ सोदिचे जाल्यार आमी साहित्य सोदिचें पडटा पूण संप्रदाया प्रमाणे हे त्या भाशेंत आयिल्ले पूण असो अर्थ आमी समजत जाय सक्कडी आतां मुर्दोम आनी पिर्जेंत म्हळ्यार प्रेसिडेंट या मुखेली म्हणून अर्थ या मुर्दोम म्हळ्यार एका रितीचो एक अर्ग आमी म्हणयेत आतांच्या भाशेन समजोवचें जाल्यार अर्गां सो आतां एक पिर्गज आसा जाल्यार तांणी एक फेस्त समुदायाचें फेस्त आचरण करून आरंभ केलें त्या दळा त्या वेळार थोड्यांनी इल्ले लँडलॉर्ड आमी म्हणटा या थोडे इल्लेशे पयशे या आस्पद आसले हातूंत कितें म्हळ्यार एक कर्स आसा ते कोणें करचें म्हणटाना थोडे आस्पद आसले म्हणूंक लागले आमी हे मुखेलपण घेता आमकां बरेंपण जालां मोरये माये मुखान बरें जालां सांजुजे मुखान बरें जालां पेद्रू मुखान बरें जालां देखून आमचें एक आंगवण बरी करून आमी सगळे ह्या वर्साचें फेस्त तांणी थोडे पुटी आंगवण केल्ली आसता म्हळ्यार आमकां बरेंपण जालें जाल्यार सगळ्यांक आमी एक बरें फेस्त करून तो कर्स पळोवन काण घेता सादारण आमी म्हणयेत देवळांत आनी पुरा पळय अन्न संतर्पणे पुरा करतात तेशें म्हणूंक जायना पूण त्या रितीर आपूण करता म्हणलें चिंतापी मालगाडांत हांव ते आयिल्लें आसा देखून तें थोडे कडेन आतांय चालू आसा पिर्गजीचें फेस्त ह्या पात्रोनाचें फेस्त तें आचरण करता आसतना अर्गां दिवचें म्हणटाना आमी मुखेलपण घेता म्हणून पिर्जेंत तशें ते धरण येताले ताका ते वारमूट म्हणटात आमी ते दांडे धरूंक घाल्ले तो दाखयता म्हळ्यार एक रायाच्या काळाचें चिंतापी ताणें धरण मुखार येवचें तो मुख्य त्या दीस ताका मान आसा ताणें ताज्या मुखेलपणांत हें पुरो जावचें म्हणलो एक अर्थ दुसरें मुर्दोम म्हणटा आसतना एकलो नातले गडे आतां एकल्याक साथ दिना एक समुदाय आमचो समुदाय देखून पिर्गजीच्या ह्या गवळीक मंडळीन गी ह्या पिर्गज साबेन म्हणटा हांव जुंत म्हणून आपयताले जुंत थंय आपयतना तांणी सगळ्यांनी निर्धार करचो आमचे फेस्त करीचे जाल्यार कर्स आसा कोल्हापुरा कर्स म्हणून निर्धार करून इतलो कर्स आमकां जाता इतल्या कर्साक आमकां इतले पयशे जायचे कशें हें करचें म्हणून देखून तांणी एक पिर्गे थोडे एमावंट या तास म्हणटा हांव निर्धार करूंक आरंभ केले आनी ताका आतां आमी वंतिगे म्हणून म्हणयेत वंतिगे दिवची या दान दिवचें म्हूण डोनेशन म्हणटात ते वंतिगे म्हणयेत पूण थोड्यांनी इल्लें चड दिवचें थोड्यांनी उणें दिवचें पूण हे तांच्या उदारमनाक एक रेकॉग्नायज करचें या तांकां आमी मान दिवचो अशें ही पिर्जेंत देखून तांकां थोड्या लोकांक ते समजना जावयेत पूण हाजो नीज अर्थ एका रितीन कुमोक करची आनी समुदायाचें आचरण इल्लें अर्थभरीत करूंक प्रयत्न करचे देखून थोड्यान इल्लें चड थोड्यान इल्लें उणें पूण ते निर्धार करचे पिर्गेच्या अंतर ह्या समुदायाच्या अंतर तुमी आतां उलयता म्हळ्यार तास म्हणून मुर्दोमाचे तास या पिर्जेंचे जे तास ते सगळ्यांनी एकूच लेख आसतात की या विंगड आसतात की कितले म्हणून आसतात एकच लेख थारोवंक कोणी ताका रूल ना त्या समुदायांत त्या परिसरांत आतां चिंते एक पिर्गजेंत एक 1000 लोक आसा आतां 1000 लोकांक फेस्त करूंक आनी तांच्या आचरणाक संबंदी जाल्ले वस्तू या हेर रितीन थोडे कडेन जेवण दितात करूंक कितलो खर्च आसा ते कोणें निर्धार करचें त्या समुदायाच्या मुखेल्यान देखून त्या पिर्गेजीक त्या वर्सा निर्धार केल्ले ते पयशे या तास आमी म्हणयेत ते जावंक पावता सोडल्यार आतां पिर्जन जाल्यार व्हडलें एमावंट मुर्दोम जाल्यार उणें सगळ्यांनी वांटून घेवचें सांगात म्हणून करचें त्या दीस तांकां वाती दिवन मान करतात अशें तें आरंभ जाल्लें
एक बरी संप्रदाय कित्याक म्हळ्यार शेअरिंग म्हणटा आमी वांटून घेवचो मनोभाव सुरविल्ल्या क्रिस्तांव बरी अंतू वृत्ता जाता एक ल्हान क्रिस्तांव समुदायाची चिंता पांक येता हांगा पयशे आमी पळोवचे न्ही समुदायाक कुमो करची रीत पळोवंक जावची ती एक संप्रदाय बरीच म्हणयत आमकां ह्या दिसांनी फेस्तां व्हडलीं फेस्तां आचरण करची पळोवंक मेळटा ती सडावच जावन शहरांत सोडल्यार आमी शहरांतल्यान भायर गेल्यार बुधवाराची आचरण करची पळोवंक मेळटात पूण आमकां पवित्र सभेंत नातालांचे फेस्त देव मनीस जावन आयिल्लो आनी ताज्या उपरांत पास्काचे फेस्त जेजू मरणांतावन जिवंत जालो ही व्हड फेस्तां ही तशें म्हणटा आसतना आमी बुधवारा फेस्तां आचरण करता ताका कित्या खातीर व्हडलें फेस्त म्हणचे आतां हातूंत दोन रितीनच आमी समजोवन खाण घेवयात देवस्तुते प्रमाणे ताच्या दस्तावेजा प्रमाणे पळोवंक गेल्यार देवस्तुतेच्या आचरणांत वर्ग आसात एक दाबाजो म्हणून ओके या आमी सोलेमनिटी म्हणून आपयता ताका जेजूक संबंदीत फेस्तां पुरा दाबाजो ती व्हडलीं फेस्तां सकट फेस्तांच्या की ती व्हडलीं फेस्तां नातालांचें फेस्त पास्कांचें फेस्त मोरयेचें स्वर्गारोहण आनी जेजूच्या कुडी रक्ताचें फेस्त तें जेजूक संबंदल्लीं तें अर्गां दिवचें दाबाजो ताच्या उपरांत येवची फेस्तां म्हणून ती फेस्तां सडावत कोणाची सांतांक मान करची तांचे मरणाचो दीस आनी सर्गाराजान पुनर्जीवन जाल्लो दीस आनी आमच्या खातीर विनंती करचो तो वेळ ती तारीख पळोवन तारीखेची फेस्तां सारकें सांगचें जाल्यार ती तारीखेची फेस्तां त्या पिरगजेच्या सांताचें महान फेस्त उपरांत देवस्तुतेंत येवचे उडास काडचो मात्र आनी ह्या गरज आसल्या मात उडास काडयेत ह्या सोडयेत ऑप्शनल म्हणटा मेमोरी म्हण सांगतात ताका तें देवस्तुतें दिवची मांडावळ पूण आतां आमच्या ह्या मंगळुरी ह्या कार्यावळी पवित्र सभेंत जावं पुरो कारवार जावं पुरो उडपी ह्या मंगळूरच्या परिसरांत आमी पळयता बुधवारा परतें मिशनरीच्या आयिल्ल्या वेळार तें सुरू जाल्लें चिंतप हांवें मालगाड्या ह्या जागांत हांव थोड्या मालगाड्या लायीक हांव आयल्यावर समजून काडलेल्या प्रमाणे कित्याक गी म्हणून एक कारण आयताराचें मीस त्या वेळार सगळी समुदाय इगर्जींत येतात तांकां दुसरें खंयचें आचरण करूंक जायना त्या वेळार कित्याक म्हळ्यार आयतार सकाळच्यान निवरतो दीस पुनर्जीवनपणाचो दीस आनी ह्या जाग त्या वेळार बिजी सगळी असतात आतां फेस्त म्हणटा आसतना खाली एकलोच याजाक जायना न्ही वाराडांत वाराडो म्हळ्यार ते याजाक असतात लोकांक तांची सैरी असतात तेंपरा येवन एका काळार आमचे पिरगोजो पयस आसल्यो एक आतां मुडबिद्री पिरगज जाल्यार उरिल्ले मस्त पयस पिरगज आग्रार पिरगज एकच जाल्यार ते बेलतांग तिशीन पुरो वचोंक आसलें येवंक आसलें आतां लोकांनी केदाळे येवचें ह्या जागांनी केदाळे येवचें आनी त्या जाल्यार वाहनां नातल्लीं अशें तांणी कितें सुरू केलें गे म्हळ्यार आयताराचें मीस जावन थोड्यांनी सोमारा बैसारचें आतां उत्तर भारतांत गेल्यार या थोड्या उत्तर कर्नाटक गेल्यार आतां थोडे कडेन चलता संप्रदाय सोलोवन येवचें ओरिसांत गेल्यार आमकां पळोवंक मेळटा 1.5 दीस चलचें परत तांणी फेस्तां म्हूण बैसारचें आनी फेस्ताक येता आसतना सगळी घेवन येताले ते पयशे देखून आयतार जाल्या उपरांत सोमारा तांणी फेस्ताकच म्हणून चिंता पाठोवन ह्या बैसारचे आसले मंगळारा सकाळीं बैसारचे आनी थोडे ह्या जागांनी पुरा सोलोवन येवचें देखून मंगळारा संजेर ते पिरगजेंत इगर्जेन पावताले आनी त्या दाळा सांजेर लोक चड आसनातलो ह्या जाग मात्र आसताले आनी ह्या जागांक विशेश रितीन आतां सकाळांक आयलां तें सामा पळयल्यार ब्रेवियरी या इवनिंग प्रेयर ऑफ द चर्च या वेस्पर्स किर्तनां सांजेच्या मागणें म्हणचें सांताच्या पात्रोनाच्या फेस्ताच्या पयले दिसा सांत हे सांजेच्या मागणें म्हणचे रिवाज आराम जाली आनी अशें ह्या जाग सांगाता मेळटाले बरेंगन सांजेचे मागणें म्हणटाले उपरांत जेवन थंय खंय जागो आसा पोर्टिकोन गी या खंय म्हणी थंय निच्ची रिवाज ती आयली बेसपो म्हळ्यार तेंच वेस्पर्स या किर्तन म्हणचे म्हणून आतां ताका लोक मेळटा उपरांत क्रमेण दुसऱ्या वातिकान विश्व सभे उपरांत आमकां लायिकांक अवकाश मेळ्ळो पयलें लातिनांत ह्या जागांक मात्र म्हणून आसल्या वेळार तशें आसलें ताचे उपरांत बुधवारा सक्कड आनी सांगाता मेळोन सांत पात्रोनाचें फेस्त आचरण करचें तातूंत सैरे आयिल्ले पिरगजेंत आयिल्ले इवन घरांनी ते लोक येतालो आतां एक 3 वर्सां पयलें हांव कारवार एका हळ्ळेंत मिसांव गेल्ल्या वेळार थंय बुधवारा फेस्त मंगळारा एका घरा सादारण एक 90 जाण आसात हय ते खंय खंय जावन आयल्यात
तशें म्हणटा आसतना तें आतां आनी की आसा तें चिंतप म्हळ्यार कुटुंबाचें चिंतप आमी सांगाता मेळचें म्हणलें आनी फेस्ताक इन्विटेशन ना फेस्त म्हळ्यार सकाळीं येवचें दुसऱ्या दिसा सैऱ्यांनी पुरो मिसाक येवचें अर्गां बलिदान भेटोवचें घरचीं थोडीं रांदूंक आसतात थोडीं सकाळीं मिसाक येतात अशें फेस्ताचो आचरण न्ही सारकें सांगचें जाल्यार एक फेस्त म्हळ्यार हे आमच्या फिरगज स्थापन जाल्ल्या दिसा उडास काडचो आनी सांताक आमी अर्गां मान पटोवन देवाक अर्गां दिवचें म्हणून चिंता पियासा म्हूण थोडे मलगाडे म्हणटात हय चडावत एक तारीखे प्रमाणे थोड्यांक जायना देखून पावस आसता पावस येयल्या वेळार आसता आतां चालू रे ऑगस्ट जाता रे थोड्यांक जायना ती त्या वेळार आनी तुजें वावर आसता गाद्याचें काम आसता देखून तांणी केदाळा आस्पाद्य जाता तो एक बुधवार दीस बुधवार मध्य येता मंगळार येवन बुधवारा जावन ब्रेस्तारा पुरा जावन थोड्यांनी वेचे शुक्रारा पावले सक्रामेंताचें आराधन मागीर शनिवारा पुरो मिसाची तयारी आल्तार भुरग्यांची जमत त्यो आयतारा मीस तशें अशें ती सुरवात जाल्ली आनी ह्या व्हडल्या फेस्तां म्हळ्यार बुधवार आचरण करच्या फेस्तां तयार जावन आमकां आयतारा कोंप्रिसो आयतार आसता ताजो आदलो आयतार आनी ताका काले म्हळ्यार सक्रामेंत पुरुशां व्हरतात मान आनी प्रकरतात पयल्या सुवातेर हे कोंप्रिसो आयतार कोंप्रू म्हळ्यार कालिंग म्हणून दुसरें कालिंग म्हणून सांगल्यार आमकां वडोल सांगले प्रमाणे जेजूच्या कुडी रक्ताचें व्हडलें फेस्त आतां येवकारिस्ताचो पुरुशां काडचो जाल्यार त्या हाजे काले म्हणून जाल्यार कॉर्पस क्रिस्ती या जेजूच्या कुडी रक्ताच्या फेस्ता दिसाक ओ पुरुशां काडचो येवकारिस्ताचो चड सूक्त म्हूण बगना की आतां येवकारिस्ताचो पुरुशां काडच्या विशांत चरित्रा समजल्ल्या प्रमाणे या देवशास्त्रा प्रमाणे लितुर्जिक अर्था प्रमाणे तो काडी जय केदाळा चड अर्था बरीत पवित्र सभे नमियरेलें एकच फेस्त जेजूच्या पवित्र कुडी रक्ताचें फेस्त ते येवकारिस्तांत कोरोस्सो जेजू आजार आसा आनी ते परगट करच्या खातीर आनी जेजू मनीस मात्र देव न्हय ह्या सक्रामे येवकारिस्तांत देव ना तले पळय हेरेजी म्हणटा आमी तले आयिल्ल्याक फायट करूं म्हणलें आमी शाश्वत एक रियल प्रेझन्स ऑफ क्रायस्ट म्हणून केल्लें फेस्त तें त्या वेळा दीस येवकारिस्ताचो पुरुशां काडचो अर्था बरीत पूण आमच्या गांवांत येयल्ले समस्या येतात हांवें मालगाड्यांतून समजल्या प्रमाणे थोड्या याजकांतून समजल्या प्रमाणे ते म्हणटा त्या वेळा पावस आसता पुरुशां काडूंक जायना त्या दीस आराधन भक्तीपण आनी आसता देखून ते क्रमेण अशें आयलें म्हणटात की खंयच्याय वर्सांत एका दिसा म्हूण थोडे क्रिस्तरायाच्या फेस्ता दिसा काडटात त्या वेळा जेजू राय म्हणलें परगट करचें थोडे आतां मंगळूर दिएसीसीच्या मट्टार जाल्यार आप परगटण्याची समेची परब जेजू सगळ्या संवसाराचो राय म्हणलें परगट करून करतात पूण फिरगज आनी कित्याक आयलें म्हळ्यार ते म्हणटात ताका म्हणून कोणेय रूल केल्ली ना हे लोकांक कोंप्रू म्हळ्यार एक कॉन्फ्रेटर्निटी या लातीन भाशेंतून इंग्लीश भाशेंतून कॉन्फ्रेटर्निटी ते कोंप्रू आयिल्लो शब्द भाव बांदवपण आमी भाव आनी भयणी सांगाता एक फिरगस कुटुंब देखून तांणी थोड्यांनी म्हणलें त्या वेळा आमकां फेस्ता दीस मीस भेटोवंक बरें जायना घरा रांदूंक आसा काम आसा देखून आमी आयतारा दीस आमचो फिरगस कुटुंबाचो दीस हो संभ्रम त्या दीस मात सक्कडे आसतात देखून करया आनी उपरांत तो दीस इल्लो वेगळो जायचे न्ही देखून ताका एक पुरुशांव काडया कसलो पुरुशांव तो मागीर नमियारलो येवकारिस्त सत्त म्हणून मागीर आयलें कित्याक म्हळ्यार थोड्यांनी आतां थोड्या दुसऱ्या गांवांनी पळयल्यार त्या दीस मोरयेच्या इमाज व्हरून पुरुशांव काडचो मोरयेची फिरगस मानाक समर्पिल्ली जाल्यार थोड्यांनी कुरीस घेवन पुरुशांव पूण क्रमेण ते त्या वेळाच्या काळार ते सक्रामेंताचो पुरुशांव पूण सक्रामेंताच्या पुरुशांव काडच्याक आनी एक अर्थ कित्याक मिशनरींनी ह्या पोर्चुगीसांनी तें केल्लें आसा संप्रदाया प्रमाणे गांवांत पुरा फेस्त पिडा म्हणून येताली या दुखवळ पडटलो पावस येनातलो हांवें आयकलां इवन म्हज्या ल्हानपणार जाल्यार एक वर्सा आमच्या पिरगजेंती पावस नातलो जुनांत म्हणशेर हांवें पळयल्लें त्या वेळार पिरगज याजाक म्हणालो आमी आमच्या गांवांत सक्रामेंताचो पुरुशांव काडन मागणें करया म्हूण आनी तो काडलो सगळ्या गांवांत काडन बरें आराधन केलें आनी दुसऱ्या दिसा पावस आयलो
हा ओके पावस आराम जालो देखून ताजे उपरांत ते मस्त भक्तीपण सडले आणि येवकरेचो पुरुशा वेताना दुसऱ्या धर्माच्या अंगडी बगलारीत आणि वाती जळोवचे धूप घालचे ते परत सुरू जाले ते हांवें म्हज्या खुद्द दोळ्यांनी पळयल्ली गजाल तशें म्हणटा आसतना ताका सकत आसा आनी एक रीत येवकरेचो पुरुशा वाटचो गांवांत वर्सो कित्याक म्हळ्यार एका काळार ते मस्त मिनींग अर्थ आसलो आतां तितलें तांकां थोड्यांक बगाना पूण त्या काळार भावार्थ घट करूंक एक विधान जेजू देव सगळ्या गांवाक वेसावन दिता सगळ्यांक राखता आमकां अनवरांतले आनी बें सड आसलें त्या दळा आतां ते कश्ट आसात पूण तांकां बेना पूण त्या दळा ते मस्त भिरांत आसली आमच्या भुरग्यां बाळांक कांय जायत अवघड जायत मरण येत तशें जायत ते पुरा अनवरांतले राखोंक ते केले आयिल्ल्या कोरोना आयिल्ल्या वेळार युरोप गांवांत सडावत गांवांनी सक्रामेंतवान पुरशांव केल्ले याजाकांनी आनी देवकानांनी आमी पळयलां कित्याक ती पिडा ते एक चिंता गूण करची सकत जेजू थावन वळटा जेजू सगळ्या शारांनी गेल्लो ते चिंता पाठोवन करचें जावन आसा हो एक विंगडीत विशय हांवें आतां विचारचो थोडे फावटी आमकां पळोवंक मेळटा मनशांनी आतांक ह्या बावळ्याक नाडे आनी प्रभांचे समजल्ले प्रमाणे कालेंक म्हणून सांगल्यार खंय तांच्या देवळांक गेल्ल्या कडेन आनी काल्या कडेन गेल्ल्या कडेन रक्षण करच्या खातीर तांकां हे नाडे दिवचे आनी बांदचे म्हणून मस्त बांदचे आसतात आतां आमच्या फेस्तांच्या वेळार आनी थोड्या कडेन पुण्यक्षेत्रा कडेन असले नाडे म्हळ्यार ते नाडे न्ही हे विंगडीत बेंजार केल्ले आसतात मिंजीत म्हणटात फेस्तांच्या वेळार आनी पुरा ते बांदल्यार रक्षण मेळटा वायट शक्ती तावन प्रोटेक्शन मेळटा अशें म्हणून हे अशें केल्ले वरवीं रक्षण मेळटा वैगी आनी आमच्या समर्थींत हाका कांय आदार आसा की पयले सुवातेर तसले संगती देवस्तुतेंत नात तसले संगती म्हळ्यार ऑफिशियल लिटर्जी ऑफ द चर्च म्हणटात आमी या सॅक्रामेंट्स या सॅक्रामेंट आमी म्हणटा तसले आमकां पळोवंक मेळना ते ना ते पूण सॅक्रामेंटल्स म्हणून एक आसा आमचे कडेन ओके या सॅक्रामेंट न्हय आसतना आतां मेडिकल पॅरामेडिकल आसले बरी तसले भावार्थ घट करूंक आनी क्रिस्तां सांगात रावोंक आदार दिवचे गुर्त म्हणून आमचे कडेन आसात ओके ते आमच्या पयसभेचे अधिकृत संगती पूण आतां आमच्या गांवांत हे नाडेबांचे सुतू आनी कालें पुरो आसा जाल्यार पुलां दिवची आनी कितें ते आमी संस्कृते प्रमाणे आयल्या आतां थोडे संगती पळोवंक गेल्यार मोंतीबेस्त मोंतीबेस्त ते वेळार आयले म्हणना मरयेची जल्मा परत ती आनी एक विशय पूण उरले संगती ते आयले ताका एटॅच जाल्यात कोबू दिवचे आनी हे ते कितें आयले आमचे थोडे भावार्थी सांबाळून सांगल्या प्रमाणे जेंतील आनी तुमी कन्वर्टर जाल्ले माथ्यार वस्तूर घालीचे ते रायले कित्याक टू डिस्टिंग्वीश तुमी कातोलीक क्रिस्तांव म्हणलें प्रगट करूंक तुमी तांचे बरी न्हय म्हणलें दाखोवंक देखून तांचे तावन विंगड करूं नाका नाजाल्यार तांणी जियेचे ना तांचे ओट्टू तशेंच आमच्या समाजान ती आयले कित्याक म्हळ्यार त्या वेळार तांचे गणेशा संभ्रम जाता त्या वेळार खूब वाडटात आमची भुरगीं आमकां नांगी खूब म्हणून तशें म्हणटाना आमच्या मिशनरी चिंतलें जायचे त्या वेळाच्या मलगाड्यांनी आमच्या भुरग्यांक कित्याक तांणी तोंडां पळयचे देखून आमी कोबू दिया आमकांय कोबू जावंक वेळ न्ही आमी अशें दिया देखून कोबाक आनी देवसूत्या कांय संबंद ना थंयसर ताचे उपरांत आतां दुसरें आयलां देखून आतांचे भुरगे कोबाचो ज्यूस जाय म्हणटात ती दुसरी गजाल पूण आतां तसलेच ते संस्कृती उरले गड्यात आयुध पुजा आमच्यांनी सुरू केले ताका आमचे थंय वयच्या नाजाल्यार थंय वतात म्हळ्यार एक मनशाची अस्कत काय ती धांवचे म्हळ्यार बेन दिसता न्ही देखून आमचो भावार्थ घट ना जाल्यार आमकां बेन दिसता देखून त्या वेळार म्हणाले आमी त्या दीस आमच्या इगर्जीन बेंजार करया आमी आमच्या अशें तें सुरू जालां शिवाय ते एक कोणें दस्तावेज त्या खातीर जावन आयिल्ले न्ही तशेंच नाडो आतां आमी कारकोळ पळयता ते पुरा मिंजीत आनी सड्ड पळोवंक मेळचे आमकां कारकोळ पुनशेताच्या बासिलिकाच्या पेस्ता वेळारांनी ते कित्याक म्हळ्यार परत तो जागो मस्त अक्रिस्तांव लोक येता आतां क्रिस्तांव लोकांक तांच्या भावार्थान ते सारकें कित्याक म्हळ्यार आमकां गुंतूना न्ही आमचे बरी तांकां कांय दोतोर न्हू ना तांकां नीज जावन पूण तांची पाती न्ही आमकां बरेंपण जाता वय एक सांत वय आनी एक देव आमकां तसलें चिंताप देखून आमी तें ना म्हणूंक जायना ताका तांकां काले येताना आमच्या लोकांक काले मेळटा देखून त्या वेळाच्या मलगाड्यांनी मिशनरींनी आमी आमचे बरी ते करया मागीर ते बेंजार काण गेल्या उपरांत बेंजार करया आतां गूण करता रक्षण दिता नाडेनी तो म्हजो भावार्थ ते हांवें एक खंयचो गुर्त आतां चिंत्या हर एकाक एक गुर्त म्हणले आसात चिंत्या बर्थडे म्हूण कळसो कसो त्या खातीर आमची केक
ताच्या बदलाक केकीच्या बदलाक लाडू हाडून काटकरी येत न्ही तो करना ताका दुसरो तरता देखून केक दवरची केक म्हणल्यार कुठले एकच काले संभ्रम आसा बर्थडे चडावत केक आसचीत ताका बर्थडे म्हणलें आमी केल्लें तें मनशांनी तशेंच आमच्या धर्मांत ती समजून घेवंक ते पवित्र पुस्तकांत आसात तेल उदक नाडे या हें तुवें बांदी जाय रक्षा पाटो कावाचे बांदी जाय म्हण आत्मीक रितीन ते भावार्थांत अस्कत आशिल्ल्यांक भावार्थ गट करूंक एक कुमक करचें विधान पूण तातूंत रावंक जायना हे पटी समजून आयल्या उपरांत तातूंत रावंक जायना हें बांदल्यार म्हाका राखता नाजाल्यार राखिना देव राखता आमचो राखचो न्ही म्हाकार हांवें पात्योन सोतो देव सारको देव जेजू क्रिस्त आमचो सोडवणदार देखून हांव सदांय पवित्र पुस्तक वाचून मागणें करन भियेन आसतना मुखार वेता हे एक आदार मात्र पूण म्हजो राखचो देव म्हणलें भावार्थांत वाडोवंक मोग जाय जें सोडल्यार तातूंत रावल्यारय तें जायना ओके देखून अशें आयिल्लें तें आमकां तरावळ म्हणचे कुरीस पळोवंक मेळटात विंगड डिझायनाचे न्ही पुरा आयल्या बाराक लागून म्हळ्यार म्हाका बेनेडिक्टन क्रॉस जायचे म्हणून हांवें काल हिंगा म्हण चिंतलें कित्याक म्हण सांगला तो कुरीस आसल्यार चड वायट आतां रक्षण मेळटा घरा वायट कांय आसना बेनेडिक्टन क्रॉस जायचे म्हणून तो आयकताना म्हाका अशें बगलें सकट कुर्सां पैकी ह्या कुर्सांचे वरणी चड वो बेनेडिक्टन क्रॉस चड पावरफूल गी म्हणून ते मनशाचे चिंता तशें पावरफूल जेजू तांतूय आसो जेजू आनी थंय आसो जेजूत तो जेजू हांवें सदां सांगचें आसा म्हज्या अनुभवा प्रमाणे पवित्र पुस्तकाचे मूळ काणगे जाय मैजेन कितें केलें कितें उबारलें वयर पितूळचे सोरोप जाल्यार मनीस पाचाव जाले उपरांत फिलिपिकारांक बरयल्ल्यांत आमकां वाचूंक मेळचें आनी हेब्रेवांक तशेंच जेजून सांगिल्ले प्रमाणे जुवांवच्या वांजेल 3ऱ्या अध्यायात हें मूळ कुर्सार जेजू काडलो सक्कडांक दुश्ट सकत नाश करूंक मरणाक नाश करूंक आनी तो पुनर्जीवन जालो पोंडातावन तो पुनर्जीवन जालो कुर्सार तावन न्ही 3ऱ्या दिसा देखून थोड्या कुर्सार जिवन जाली ती सूख हांवें मस्त जाणांक सांगलां जे ते आमी बिझनेस म्हण चिंतूंक जायना ते थोड्या बिझनेसमॅनांक तांकां सेल जालें आनी आमकां सोबाय मेळ्ळ्यार जाली ते कंप्लीट रॉंग कित्याक म्हळ्यार देवशास्त्रा प्रमाणे ते सामान्य जेजू कुर्सार काडलो कालवार दोंगरार जेजू कुर्सार पुनर्जीवन जावना जर कुर्सार आमी पुनर्जीवन जेजूक दवरता जाल्यार आनी आमी तें चिंता जाल्यार आमकां कश्ट नाकात म्हणून अर्थ आमचो भावार्थी अस्कत जाता आमकां सुलाबेर जाय जे इन्स्टंट देखून कुरीस सोडवण असो गुर्त कुर्साक पळयल्या तक्षण आमचे कश्ट आनी की हळू जातात मागणें करूंक ते कुरीस पळयतना सगळीं जेजूची ती पाशांव नियाळ जाता निमाण्या शुक्रारा ह्या करेजमाच्या काळार काली कुर्साची वाट करून भयवासांव भोगतोवचें न्ही थ्रू आवट अवर लायफ हर एक आमच्या जिवितांत कुरीस आमचे आसूंक जाय तो कुरीस कित्याक म्हळ्यार तो कुरीस तुका बचाव करता ते हर एक कडेन आमकां आसा वाचूंक मेळटा ताका पुरावो आसात आनी अनुभोगी आसात आनी सांता भक्तांची जिणी आमकां सांगता देखून कुरीस बचाव करता ते नो डावट एट ऑल दुसरें आतां तुमी ह्या आदाराचेर बेनेडिक्टायन क्रॉस हे एक परत्यान देवासांव हे हाका अर्थ आसा ओट्टारे न्ही आतां बेनेडिक्टायन तो इटली गांवचो तो मठवासी हर्मीट म्हणटात ताका आनी ताच्या मागण्या जिवितांत तो मस्त त्याग आनी सॅक्रिफायस करतलो आनी असले दुश्ट शक्ती ताच्या गांवांत मस्त आसल्यो देखून कुरीस घेवन ताणें हर दिसा मागणें करचें आसलें मात न्ही देवसाराक एक्झॉर्सिझम म्हणटा आमी सैतानाक जे सर संगतीत हांव राखोवंक मागचें आसलें आनी तो ताचो कुरीस पळयतना सैतान ताका नाडी नातलो आनी ताच्या आदीन केल्ल्या मनशां नाडी नातलो हे ताका त्या दळा आयलें बेनेडिक्टायन मेडल म्हणून आयलें ताचो कुरीस आसा एक कुशीन बेनेडिक्टाचो तो दांडो धरून असलो फोटो आसा आनी एका कुशीन कुरीस आसा आनी तातूंत उतरां आसात ते वट्टारे न्ही ते मस्तान घालतात पूण तांची उतरां मस्त आसात ते सिंबल आसा तो उतरां प्रमाणे क्रॉस तुमी पळयल्यार वो क्रॉस ऑफ बेनेडिक्ट म्हणून जालें तो तासो म्हणून जालो ताणें वापरलेलो मागीर त्या कुर्सांत उबे आनी आडव्या गांसार उतरां आसात आनी ती उतरां जावन आसात सैतान तूं फाटीसर सैताना तूं फाटीसर मागीर ताच्या उपरांत एक्झॉर्सिझमाचे फॉर्मुला प्रेयर आसा प्रेयराचे शॉर्ट फॉर्म आसा मागण्याचे
आनी उपरांत ते मॅडल आसलें ते कुरीस तो कुर्सारत ते मॅडल घालून कुरीस मागीर ते बिजनेस वर्ल्ड ते येवंक सुरू जालें घरांनी कळोवंक आनी जायना ओड म्हणून सुरू जालें पूण हे ವ್ಯಾಪಾರಿಸೈ म्हणून ಪವಿಸ್ ಸಭೆಂತ ಬೆನೆಡಿಕ್ಟ್ 1712 ಇಸ್ವಿ म्हणून चिंता त्या दळा अधिकृत रितीन प्रगट केला ते वय ताच्या उपरांत मस्त जाणांक तातूंत बरेंपण जालां देखून हे आविलाचे सांतेरे म्हणटा या उरुली म्हणटा तांदूळ ह्या विशयांत कुर्सा वरवीं सैतान सलवाता कुर्सा वरवीं जायते संगती जाता नॉट ओन्ली बेनेडिक्टाइन क्रॉस बेनेडिक्ट देवसाराच्या संगतीक कुर्सान ताणें हें केलें ताजें जीव सांगता देखून आनी तो तेत्तो वापरतालो देखून मस्त जाणांक ती एक वात्यण येयला बेनेडिक्टान वापरलो कुरीस हांवें दवरल्यार म्हज्या घरान राक्षण येता म्हूण पूण राक्षण येवचें तत्तू कुरीस दवरल्यार न्ही कोणसो पवित्र केल्लो कुरीस घरांत बागलांनी खंय आसल्यार तुका राक्षण मेळटा आनी खाली ताच्या तोन मात न्ही तुका बावार्थ साजी तशें आसल्यार ते साध्य म्हणल्यार सांता भक्तांचो पवित्र सभेच्या बापायांचो अनुभव आमकां सांगता कुर्साचो सांजवांव हें पर सांगतात ओके 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 मोगाच्यानो आयच्या ह्या संवाद कार्यक्रमांत सबार संगती आमी पळयले हांगासर आमी हो संवाद रावयता कोंप्र म्हळ्यार काले कोंप्रीचो आयतार कित्या खातीर तो फेस्ताच्या आदल्या आयतार आमी करता मुर्दोम आनी पिरजंत म्हळ्यार काले ताजे तास कितले आमकां जायते फावटी हे शब्द आयकोवंक मेळटात आनी आमी ते येवन पाद्रबा लागीं विचारता जाल्यार संगतींक आयच्या ह्या संवाद कार्यक्रमांत आमकां जवाबी मेळ्ळे जापी मेळ्ळे आमकां समजोणी मेळ्ळी नाडे बांदचे कित्या खातीर खंय तावन आयिल्ले हे सगळें आमकां भोव अपुर्बायेन फादर विजय माचादोन आमकां आज बरी समजोणी दिल्या ह्या सर्वां खातीर तुमच्या नांवी हांव पाद्रबाक देव बरें करूं म्हणटा समट आणि सावाला
संसार जाता असताना सडय आमचो भावार सस्वा खडा तितलो भाव वाटतासल्यान कडपा सारक्या भाव वाटतान वाडल्यार खऱ्या भाव वाटतान सदा मागल्यार मागलेली मेळटली मुळा सोम्यान सोम्या सडय आमचो भावार सोम्या सडय आमचो भावार सोम्या सडय आमचो भावार सोम्या सडय आमचो भावार मोरी माईक उलो मारता असताना सडय आमचो भावार सांता भक्तांची जिणी नियाळताना सडय आमचो भावार आराधन नवीन भक्तीन करता असताना सडय आमचो भावार मागणी रसार करून परताना सडय आमचो भावार सस्वा खडा तितलो भाव वाटतासल्यान कडपा सारक्या भाव वाटतान वाडल्यार खऱ्या भाव वाटतान सदा मागल्यार मागलेली मेळटली मुळा सोम्यान सोम्या सडय आमचो भावार सोम्या सडय आमचो भावार सोम्या सडय आमचो भावार सोम्या सडय आमचो भावार समर्थ आणि सवाला दर एका आयतारा संजे 8 वरार तुमच्या डिवाइन वर्ड टीव्हीचेर कॅनरा कम्युनिकेशन सेंटर फेसबुक आणि यूट्यूब चॅनलाचेर राखून रावात तुमच्या सवालांक जापी आपणायात दुबाव पयस करा आणि क्रिस्ती जिवीत ग्रेस्त करा.